नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। आयतारा मोदी बसयता मोपा विमानतळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो बुनियादी फातर। 500 हजारांच्यो नोटी डिमॉनिटायज केले उपरांत मोदीची गोंयांत पहिलीच कार्यावळ। स्पेशल स्टेटसाचो यू टर्न मोपा उपरांत दाबोळेचे कितें? मोपाक इतली जमीन कित्याक? आमदार विजय रावता आयतारा मोदीच्या जापेक। भारता सयत गोंयांतय नोटी एक्सचेंज करपाक लोकांच्यो राको चालूच। अर्थमंत्री जेटलीन घेतली इमर्जन्सी बसका। गोंयांत विरोधकांची टिका। गोंयांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत रिअल इस्टेटीत घाल्ल्या पैशांची चौकशी करची। आपाची मागणी। आयतारची केजरीवालाची गोंय भेट तात्पुरती रद्द। लोकपालाची मागणी करपी केजरीवाल सरकार मात दिल्ली सगळ्या पावंड्यार फेल। काँग्रेसीच्या अजय माकनान आपाच्या दिल्ली कारभाराची काढली खरडपट्टी। आणि महत्वाच्या मॅचीत एफसी गोवा जिखले म्हण कोच झिको खोशी, पूण आयएसएल आयोजकांचेर अजूनही फेर्र। पाचशे हजारांच्यो नोटी बंद केल्या उपरांत मोदी जपान भोंवडेर आसा। मोदीन जपाना वांगडा न्यूक्लियर डील सायन केले। जपान भोंवडे उपरांत मोदी पहिली कार्यावळ गोंयांत करता। आयतारा मोपा विमानतळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो बुनियादी फातर मोदी बसयता। आपल्या 2 म्हत्वाच्या निर्णया उपरांत मोदी गोंयांत भारतातले पहिले भाषण करतलो। पुराय जगाची नजर मोदीच्या गोंयांतल्या भाषणाचेर आसा। मोपा विमानतळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो बुनियादी फातर बसोवपाची कार्यावळ आयतारा ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार जातली। आम्ही हो कार्यक्रम जसो म्हयनेभरा पयलीं ठरयल्लो। डेट फक्त 13-14 खंयची तरी एक जपानाक वचपाचें आसले ते। हे फाल्यांचे जी 2 उद्घाटन सोहळे शिलान्यास कार्यक्रम आसात, हे दोनूय, एक ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट मोपा आणि दुसरो ग्रीनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुवेंत, दोनूय प्रकल्प हे आमचे फ्लॅगशीप प्रकल्प। जो इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचो जो प्रोजेक्ट आसा मोपाचो, तो जाल्यार स्वता पंतप्रधान मॉनिटर करीत। त्यामुळे त्या प्रकल्पाचे कितले महत्व आसा हे गोंयचे जनतेन समजून घेवचें। मोदीचे त्याच्या टर्मातली 2 मोठी डिसिजन आहे। नोटींचे व्हडल्या नोटींचे डिसिजन 500 आणि 1000चे, आणि त्याच्या उपरांत जपानाक न्यूक्लियर डील म्हाका डिसिजन घेवन ते पयले फावट ह्या दोनूय गोष्टी नंतर ते पहिलेच फावटी गोंयांत येतात। त्यामुळे खूप महत्व आसा आणि गोंयचीच मिडिया न्हय, देशभरातली मिडिया त्यामुळे हांगा आयिल्ली आसा। इंटरनॅशनल मिडियाचें सुद्धा तेचेर लक्ष आसा आणि त्यामुळे फाल्यां खातीर आमी मातशेशे कळ सुसुया। मोदी गोंयची कार्यावळ सोंपोवन बेळगांवां वतलो। ताची 3री कार्यावळ पुण्यात जातली। सेक्युरिटी ट्रॅफिकाची पुराय जतनाय पोलिसांनी घेतल्या। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शेनवारा कार्यावळीच्या सुवातेची पळोवणी केली। All preparations are moving on right line. We have just taken review of it and we are eagerly waiting for Honorable Pradhan Mantri ji to land in Goa. He has preponed it by 10 minutes. Actually he was to land here at 10:30. Now he is landing at 20 minutes before that. He would be landing at Dabolim, and thereafter both options are open. One, he may use chopper and come, or he may use carcade and come. We are prepared for both the things. ना हांगासरल्यान ते बेळगांव वतात। बेळगांव एक वर 1.5 वरांचो कार्यक्रम आसा आणि ताच्या नंतर पुणे आसा लेट इवनिंग। त्यामुळे 3 कार्यक्रम करतात ते। सरकारान हे कार्यावळीक 10,000 आमंत्रणां वाटल्यात। प्रुडंटाचेर ही पुराय कार्यावळ लायव्ह पळोवपाक मेळटली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवपाचे उतर दिल्ले ताजे कितें आले? प्रधानमंत्र्यान फाल्यां स्पश्टीकरण दिवचे, विजय सरदेसायाची मागणी. स्पेशल स्टेटसाची फकाणां चल्ल्यांत म्हण विजय उलयलो. मोपा जातकच दाबोळे उरतलो काय ना हाचेरय प्रधानमंत्र्यान सांगचे. मोपा खातीर खूब जमीन कित्याक घेतल्या असो विजयाचो प्रश्न. मोपा जातकच तेलुगू स्पीकिंग टाउनशीप येतली असोय ताका हुस्को. ते आता गोंयकारांचेर सर्जिकल स्ट्रायक्स करतात. गोंयकार आणि गोंयकारपणाचेर अशें करतात आनी हो स्पेशल स्टेटसाचे डिमांडाची फकाणां करतात. आमचे मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की साश्टीकारांक आपूण जुवारी ब्रीज दिता म्हणल्यार तुमकां स्पेशल स्टेटस मेळो म्हणून. काल तांचे थोडे 2 दीस पयलीं बीजेपीचे ऑफिशियल स्पोक्समॅन म्हणटात की आमी मॅनिफेस्टोन स्पेशल स्टेटस घालूंकूच नाशिल्लो म्हणून. ही फट. कित्याक लोकसभेचे मॅनिफेस्टोन स्पेशल स्टेटस क्लियर कट आशिल्लो. पूण ह्यो सगळ्यो फटी मारपाच्यो बीजेपी गोंयांत फटी मारता, रेग्युलरली फटी मारता, हें सगळ्यांक खबर आहा. आतां इश्यू इतलो आहा की प्रधानमंत्र्याचें उतर एक स्टेट युनिटाचे मॅनिफेस्टो परत सकल काय कितें? प्रधानमंत्र्याच्या उतराक व्हॅल्यू आसा काय ना हें प्रधानमंत्र्यानूच आमकां फाल्यां सांगपाची गरज आहा. पूण भाशण दितना आमी एक चिंतपाची गरज आहा की हें डिमॉनिटायझेशन जावचे पयलीं बीजेपीचे युनिटान थोडे मिनिट्स बिफोर द डिक्लेरेशन तांणी कॅश कलकत्त्यात डिपॉझिट केली. पूण सगळे गोंयकारांचे वतीन, सुशेगाद गोंयकारांचे वतीन हांव एक डिमांड करता की प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लें की 15 लाख सगळ्यांच्या एकाउंटान येतले. ते 15 लाख पयलीं घालचे आनी मागीर फुडलें भाशण दिवचें. ते फॉरेन बँक अकाउंटांनी स्वित्झर्लंडाक नाजाल्यार खंयचे टॅक्स हेवनान पार्क केल्लो काल्या धन जें आहा तें पडते हाडून लोकांचे पयशे लोकांच्या अकाउंटान येवचे. हो आमचो डिमांड आहा. दाबोली खरेंच चालू उरतलें कित्याक आमचे मनान प्रश्न आहा. कित्याक तें इकॉनॉमिकली वायबल ऑर फिजिबल जातलें काय कितें हें इतिहास असो दाखयता की तें तशें जायना म्हणून आनी ताका वायबिलिटी जायत ना म्हणून. अशें आसून पसून सरकार सांगीत आहा की दाबोली उरतली. हाजे खातीर प्रधानमंत्र्यान क्लियर कट उतर दिवपाची गरज आहा. आतां मोपा एअरपोर्टाचेर 259 एकर्स सरकारान कमर्शियल केल्या म्हणून तांणी डिक्लेअर केल्ले आहा. हाजो अर्थ 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही कमर्शियल करतले म्हणून सरकारान सांगल्या. म्हजो डिमांड असो आहा की हाजेर हे 10 लाख स्क्वेअर मिटरान कितें येतलें आनी गोंयांत नॉर्दर्न मोस्ट एंट्री पॉयंटाचेर एक तेलुगू स्पीकिंग टाउनशीप सोंसपाक पडटली काय कितें? सबंद देशांत 500 आनी 1000च्यो नोटी बदलून घेवपाक लोकांच्यो एटीएम आनी बँकां भायर राखोत तश्योच आसात. गोंयांतय परिस्थिती वेगळी ना. प्रधानमंत्री मोदीन नोटी बंद केल्या उपरांत ताचेर आपले पयले रिएक्शन जपानात दिले. मोदी सध्या जपान दौऱ्याचेर आसा. दिल्ली सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा अर्थमंत्री अरुण जेटलीन ग्राउंड परिस्थिती जाणून घेवपाक बसका घेतली. गोंयचे काँग्रेस आनी आप फुडाऱ्यांनी मोदी सरकाराचेर टिका केली. नरेंद्र मोदीन 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद केले उपरांत नोटी रिप्लेस करपाचो आयचो 3रो दीस. मात अजून परिस्थिती जाग्यार येना. सगळ्या देशांत एटीएम आनी बँकांनी नव्या नोटीं खातीर गिट्ट्यो पडल्यात. गोंयांतूय परिस्थिती वेगळी ना. गोंयांत पळयात कश्यो लायनी लागल्यात त्यो. गोंयांतूय लोक बँकां भायर आनी एटीएमा भायर फांतोडेर सावन लायनीन रावतात. तुमच्या पयलीं आनी गर्दी जाल्ली चडशी. कितलो वोर जाले तुमी हांगा? तुमच्या पयलीं जाय बरी व्हडली आसा. आमी हिंगा 10:30 गेल्ले, आतां 12 जायत आयली. आनी तुमच्या पयलीं अशें खूब आहलें कितें? चालूच आहा. आतां आमी पावल्यात तें केल्या मातशें. नरेंद्र मोदीच्या निर्णयाचेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन फालेरोन टिका केली. Just to get 2,000 rupees, these people who are contributing to the economy of Goa has to stand in a queue for a full day and get 2,000. Now mercifully it's made 3,000. Whose money it is?
And this is a season of festivals. We just finished Diwali. Yesterday was Tulsi Puja, Lagna. Every village in Goa is celebrating the feast. I'm telling you, the people of Naveli who are going to celebrate after 3 days are cursing this government. They are saying, what can we do with 3,000 rupees? Tomorrow will be thereafterwards festival of St. Francis Xavier, Christmas, New Year. I mean, what sins the Goans and the people of Goa has committed to bear this sort of a torture, and especially to the poor people, to the common people and to the hard-working people of Goa. सामान्य सुशेगाद गोंयकारांक भरपूर त्रास जाला हे डिमॉनिटायझेशना खातीर. आज तुम्ही बाजारात वचून पळया, बाजार बंद जाल्लो आहा. एक इंटरनेटाचेर जोक आयला, ATM आउट ऑफ कॅश, ATM आउट ऑफ सर्व्हिस, बँक आउट ऑफ कॅश, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल and PM out of country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 500 आणि 1000च्या नोटींचे डिमॉनिटायझेशन केले उपरांत आपले पहिले रिएक्शन दिले ते जपानात. फाल्यां मोदी गोंयांत येता. गोंयांत तो उलयलो जाल्यार भारतात ताचे ते पहिले भाष्य आसतले. परेशान करने के लिए नहीं है, तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदाज, मैंने पहले दिन भी कहा, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी कहा था कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे. ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा. पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वापिस आया. 1.25 लाख करोड़ रुपया. तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे ही है पहले जैसे थे, तो फिर गलती मेरी नहीं है कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है. ग्राउंड परिस्थिती जाणून घेवपाक अर्थमंत्री अरुण जेटलीन बँक अधिकाऱ्यां वांगडा दिल्ली इमर्जन्सी बसका घेतली. परिस्थिती जाग्यार येवपाक आनीक वेळ जाय म्हूण जेटली म्हणटा. लेकिन बहुत संयम के साथ कानून व्यवस्था बनाए हुए जो इसमें तकलीफ भी होती है उसको सहकर वो पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं. तो 2 लाख मशीनों को, जो ATM मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया. अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती. इनमें पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे. और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का उसको रिकैलिब्रेट करने का. उसका सेंट्रल स्विच जो होता है उसको करना पड़ता है. फिर लोग जाकर एक एक मशीन करते हैं. लगभग 2 लाख मशीनें हैं और इसलिए एक ये चैलेंज है कि इसके रिकैलिब्रेशन में अगले कुछ दिन लगेंगे, जब तक धीरे धीरे ये मशीनें सारी रिकैलिब्रेट होंगी. ब्यूरो रिपोर्ट प्रुडेंट. घेऊया एक ब्रेक.